आज खूस आयला पातकांत म्हज्या शिक्षा तुका हांवें तुका मेघना म्हज्या देवा हांवें तुका आज खूस आयला पातकांत म्हज्या शिक्षा तुका हांवें तुका मेघना. खुर्साची वाट. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यानो, आता आम्ही ही खुर्साची वाट सुरू करतना दोन संगती आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. पहिले, जेजूचे प्रतिरूप. जेजूचे वळवळे कश्ट मरण, ताच्या मोगाचे गुंडाळ्याचे साक्ष. कितेंच ताणें पाटी दवरिनासतना आमच्या मोगा पसत केल्लें बलिदान. दुसऱ्यान, दवरया आमी आमकांच जेजूक जिवेशी मारूंक बोबो घाल्ल्या लोकांच्या जम्यान. मोगाक मोग पाटी दिवच्या बदलाक ताका विकृत करूंक आमी तयार नांगी. आतां आमी सोम्या सताळो आयकूंक तयार आसां तर जेजू आमकां सांगता, ये आनी म्हजो पाटलाव कर. जेजूचो पाटलाव संपूर्ण तरान केल्ली व्यक्ती जावन आसा मोरी. ती एकली मात्र आमकां वाट दाखयतली. पयलेंच तेसां जेजूक मरणाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगवन कुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू हांगासर आपल्या मावनपणांत आमच्या हर एका पथकाक परिकपण दिता. मरणाचें फर्मान दितना तो मौन, ताका धरतना तो मौन, ताची केळकुळां करतना मौन. मौनपणी आपले मिसांव जारी करता. लोक सकड बोमारूंक लागले, खुर्साय ताका, खुर्साय ताका. पिलातान विचारले, दोगां पैकी कोणाक संदी जाय म्हूण तुमची खुशी? बारबसा म्हणून जाप दिली. तितल्यात पिलातान उदक हाडूंक फर्मायलें. हें उदक पळयतना जेजूक उगडास येता निमाण्या पस्काच्या जेवणाचो. पण पिलातान हात धुवून ह्या निरापराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्ही, तुमीच तें पळोवन घेया. आनी लोक म्हणालो, ताचे रगत पडो आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर. तितल्यात पिलातान जेजूक जेरबाद मारूंक खुर्सार जोडच्या ताका शिपायाचे अधीन केलो.
मुगळा जेजू सक्टाने म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार गरजेक पडून येतलो म्हूण लेखिल्ल्या वेळार तुजेर हांव दिश्ट लायतां. म्हजे साईबाचे अस्कतके वरवीं जिबेन हांवें आदारली सर पदकां बक्षी मौनपणाचें मोल हांवें शिकशें कर. सोम्या काकूत आमचें कर, सोम्या काकूत आमचें कर. सदैव माये मागता उपकार कसय काय म्हज्या काळजार कुसार मेल्या जेजूचे.